सेम तुमचे विजीट दिल्ली आसले पळय हांव दिल्ली विजीट स्पेशली देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाह हांकां मेळपा खातीरच गेल्लो. एस टी रिजर्वेशनाच्या विशयाचेर आमी ऑलरेडी रिक्वेस्ट केल्ली. तो प्रोसेस कसो जातलो कितलो सगळ्या स्पीडअप करपाक जाय ताका परत एकदां रिक्वेस्ट करून सांगपा खातीर गेल्लो. तांच्यांनी सांगलें इज व्हेरी मच पॉझिटीव आनी तो तांच्यांनी एक्सपेडायट करपाक लायला. लॉ डिपार्टमेंटाच्या वतीन एक 2 दिसाच्या भितर तेजो नोटिफिकेशन्स येतले तेजे डिमांड करताले ते आनी तेज्या उपरांत फुडलो प्रोसेस जो आहा पयली तेज्यो सगळे बाकीचे सगळे लायनअप केल्ल्या त्या प्रमाणे तो स्टेप बाय स्टेप फुडें वचत रावतले. आमकां खात्री आसा की एस टी रिजर्वेशन जाता तितले बेगीन प्रोसेस जाता. ओके. दुसरें म्हणटा ते होम मिनिस्टराच्या विजिटाचेर होम मिनिस्टर 2-3 कार्यक्रमां खातीर हांगासर येता. पयलो कार्यक्रम म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन 6 तारखेर सांजचें जातलें. द सेम टायम होम मिनिस्टर आपले आमचे प्रेजिडेंट्स कलर्स हें फंक्शन आसा तें फंक्शन 7 तारखेर सांजचें आसतलें आनी 7 तारखेर सकाळच्या हितूर वेस्टर्न झोनल कावन्सील मिटींग जी आमी 3 वर्सांच्या उपरांत परत आमी होस्ट करता. फाटले फावटी आमी एकदां होस्ट केल्ली. ज्या मिटिंगेंत गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र ह्यो सगळ्यो स्टेट्स येता, दमन दीव तेंची वेस्टर्न झोनल कावन्सिलची मिटींग ही हांगासर ऑर्गनायज जाता. त्या खातीर 2 दीस होम मिनिस्टर्स गोंयांत आसतले. हो एक कार्यक्रम आसा. प्रेजिडेंट्स कलर्स आसा. ताज्या भायर आमी बाकीच्यो पार्टीच्यो भेटी गाठी मिटिंग्स ह्या सगळ्यांनी आसतले. पर्वरी फ्लायओव्हराचे ते मागीर जातले. त्या खातीर आमी पयल्यान नितीन गडकरीजीक निमंत्रण दिलां की ते केन्ना तरी तेंच्यांनी तारीख दिता ते प्रमाणे 9-10 तारखे तांचे तारखे प्रमाणे पर्वरी फ्लायओव्हराचें उक्तावण चवथीच्या पयलीं करता.